होमखणाची जात्रा जाले उपरांत फाटल्या बुधवाराच्यान कौलाक सुरवात जाली। 4 दीस कौला मनयली। घराघरांनी देवीन भक्तांची भेट घेवन भक्तांक कौल दिलो। 4 दीस कौलाक भाविकांनी गर्दी केली। निमण्या दिसा शेनवारा तर शिरगांव वाठार भाविकाच्या गर्दीन आनी भक्तिमय वातावरणान फुलून गेलो। घराघरांनी कौल दिवन शेनवारा राती उसरां जयघोष आनी नाचत गाजत देवीच्या देवळांत आगमन जालें। देवळांत कौल जातकीच कौलाची सांगताय जाली। देवी देवळांत भितर सरतना तर भाविकाची गर्दी उसळिली। या वेळार मातसो गोंधळ जालो, मात कांयच वायट घडूंक ना। देवळाच्या वाठारात कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले। मजगती जात्रे फाटोफाट कौला सुरळीतपणान जाल्ल्यान भाविकांनी समाधान उक्तायलें। आमची जात्रा 21 तारखेक संपन्न जाली। देवी होमखणांसून गेली। होमखणा भायर जे मानकरी आसा पळय तांकां सगळ्या मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार हांकां कौल जालो। देवी चवाट्याचेर येयली आनी दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारच्यान मानशेवाड्या पासून ते वडा पर्यंत हांगा कौलां जाली आनी बरे भशेन जाली। आनी देवी आतां मंदिरान गेली आनी मंदिरान गेल्या उपरांत सगळ्यांक आमकां बरें दिसलें की सगळ्यांनी हे कार्य देवीचे भाविकांनी सगळे सहकार्य केलें आनी बरे भशेन यंदा जात्रा जाली। ह्या बद्दल खूब मनाक समाधान दिसता। सरकाराचे सगळ्या जे भावीक आनी जे मिडिया तेंच्यांनी बरी प्रसिद्धी दिली आनी अशेच तरेन हे फुडें जावचें कित्याक आनी सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें अशें देवी लागीं मागता। श्री देवी लयराईचे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात धन भक्तगण आणि भाविकांनी सुद्धा गर्दी केली। पण हेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्यानी सरकाराच्या वतीन एक कृती दल ही समिती स्थापन केली। वर्साच्या वर्सा देवी घेता। गेल्या वर्सा कितें जालें तो इन्सिडंट मातसो खूब दुखदायक जालो, पण तेतून मातशें कितें शिकोवंक सगळ्यांक मेळ्ळें। ह्या वर्सा सगळें सेफ्टी आनी प्रोटेक्शन आमदारांनी सगळ्यांनी खासदारांनी बरें केलें, पोलिसांनी बरें कॉपरेट केली सगळ्या लोकांक आनी जात्रा कही दिसली। मातशें स्टॉल मातशें ना जालें पण जात्रा बरी जाली। प्रशासनान पुलीस फोर्सान सगळ्यांक सहाय्य केलें, लोकांनी बरें सहाय्य केलें। धोडांक आनी ह्या लोकांक अशे वेगवेगळे मार्ग दवरून ह्या वर्सा बरे भशेन सगळ्या उत्सव हो शांततेन आनी आज परंपरेनुसार हो घडोवन घेतलो। तशेंच आयज मेरेन सगळें बरे भशेन जाल्लें आहा। आमच्या कमिटी मेंबरांनी खूप मदत केली आणि इतर सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे या वर्षाची जात्रा तशेंच धोड लोकांनी आमकां खूप सहकार्य केले। ह्या वर्षी कसलीच गडबड करी नासतना पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे धोड सुशांत होमखणासून पार पडून गेले आणि आमची जात्रा सुरळीत पार पडली। तसेच शेवटच्या दिवशी 4 दिवसाची कौला संपल्यानंतर शेवटच्या दिवशी देव मंदिराचे बरें पोलीस बंदोबस्त चोख पोलीस बंदोबस्त विजय राणे यांच्या नेतृत्वाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त होता त्याचे आणि त्या कामी आमकां पोलिसांनी सहकार्य केले आणि बरे भशेन जात्रा जाली। ह्या बद्दल सगळे प्रशासनाचे तसे गोव्याचे सरकार गोवा सरकार तसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रेमेंद्र शेट यांचे आम्ही आभार मानता आणि सगळ्या धोरणाचे आभार मानता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।